लोक ही आयकता आसतना ताणें आनीक एक वपार सांगली, कित्याक तो जेरुसालेमाक लागीं पावलोलो आनी देवाच्या राज्याची बेगीनच प्रकाशनी जातली म्हूण ती समजताली. म्हणटच ताणें सांगलें, कोण एक ओस कुल्याचो मनीस आपणाक राजा करून घेवन परत येवचे खातीर एका पयशिल्या देशांत गेलो. आपल्या 10 सेवकांक आपोवन हाडून तांकां ताणें 10 मिनां वांटून दिलीं आनी म्हणलें, हांव परतून येवसर ही घेवन वेपार धंदो करात. तांच्या गांवभाव ताका जोळटाले आनी ताच्या फाटल्यान तांणी निरोपी धाडून अशें सांगलें, हो मनीस आमचो राजा जाल्लो आमकां नाका. तरी पूण तो राजा जावन परत आयलो आनी ज्या सेवकांक ताणें दुडू दिल्लो तांतल्या जोण एकल्याक कितलोसो वेपाराचो आडाव काडलो तें पळोवंक ताणें तांकां आपोवन लायलें. पयल्यान येवन म्हणलें, दोनया तुज्या एका मिना 10 मिनां जोडलीं. ताणें जबाब दिलो, साबास बऱ्या सेवका, इतलेशा वस्तूंक तूं विस्वासी जालोय देखून हांव तुका 10 नगरांचेर अधिकार दितां. आनी दुसऱ्यान येवन म्हणलें, दोनया तुज्या एका मिना 5 मिनां जोडलीं. आनी हाकाय ताणें म्हणलें, आनी तुका हांव 5 नगरांचेर अधिकार दितां. मागीर तिसऱ्यान येवन म्हणलें, दोनया तुजें मीन हे पळय आसा. एका रुमालाक बांदून हांवें तें कुशीन दवरलें, कित्याक म्हाका तुजी भिरांत आसली. तर तूं कोर मनीस, तुवें दवरूंक ना तें तूं उखलून व्हरताय आनी तुवें वपूंक नाय तें तूं लुवून उबारताय. राजान ताका जाप दिली, आरे नोश्ट्या चाकरा, तुजीच उतरां धरून तुजेर हांव कास्तीचें फॉर्मोन मारतां. हांव कोर मनीस, हांवें दवरूंक ना तें हांव उखलून व्हरतां आनी हांवें वपूंक ना तें हांव लुवून उबारतां म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. तशें जाल्यार म्हजो दुडू तुवें बँकेंत कित्याक घालो नाय? परत येवन कालोकतांत्रे सयत हांव तो घेतलो आसलो. आनी थंय आसलोल्यांक ताणें सांगलें, हाचे कडचें तें मीन काडून घेयात आनी 10 मिनां आसात तांकां तें दियात. आनी ताणें तांकां म्हणलें, दोनया तांचे लागीं 10 मिनां आसात मूं. तर हांव तुमकां सांगतां, जे कोणा लागीं आसा ताका आनिकूय मेळटलें, पूण जे कोणा लागीं ना ताजे लागचें आसा तेंय काण वेतलें. पूण हांव ताचो राजा जाल्लो नाका आसलोल्या त्या म्हज्या दुस्मानांक हांगासरलो हाडात आनी म्हज्या दोळ्या हुजीर ताजो जीव काडात.